नमस्कार. यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाईड. आम्ही वर्ल्ड वाईड म्हणताना खंडित जावन खंयची एक देशांत असं म्हणजे एक कल्पने तुमकां शाप्रो होय. आज आम्ही मंगळूर सोडून कर्नाटक सोडून भारत सोडून आज दुबय हांगासाची दुबयंतू विशेष जावन UAEंतू कल्चरल इव्हेंट्स त्या एक टायमार आज काल नाही हांव एक 20 वर्स पुढे आलोचन करताना आमगेल्या समाजाच्या जनाला एक भागीदारीके मस्त ऊन आशिल्लें. म्हळ्यार कसलेय करत जाल्यार हांगे त्या मट्टाचें एक रिस्ट्रिक्शन विशेष जावन हिंदू समाजा वयर आसताना त्या टायमार लागून सूर कोरून ओगोरगोर सना मट्टारी आमचे गेले हांकां ಒಟ್ಟು कोरून तांगेल्या मध्यंतू एक कल्चरल विचार मंडन कोरून थंय लागून ओगोर तांगेल्या हेल्था विचार तांकां कशी बेनिफीट जाता म्हूण तांकां ಒಟ್ಟು कोरून थंय लागून आमचे गेल्ले वॉकिंग क्लब सूर कोरून विंगड रितीरी आमगे समाजा जनाक ಒಟ್ಟು कोरून खंयचे एक कल्चरल इव्हेंट कोरका म्हूण जाताना सुरवे येवचें नांव प्रशांत शेणे. सो प्रशांत शेणे म्हणटा तांगेले फ्रेंड्सां म्हणटाची आमी कसले एक कार्यक्रम कोरका म्हूण जाताना तांकां सांगचें मागीर ताचे मुखारसून व्हरता. मागीर तितले जनाक ಒಟ್ಟು करचें. त्यावेळी एक गल्फ कंट्रींतू त्यावेळी एक अबुधाबी तसले एक प्लेसांतू म्हणटाना इट्स नॉट इजी म्हूण प्रत्येकल्याक गोतच हे आज काल न्ही पूड लगून. सो असले एक व्यक्तित्व दवरून चार्टर्ड अकाउंटंट जाल्यार वृत्तींतू यशस्वी जावन अनेक कडेन संघटना दृश्टीर पळयताना आमगेल जन आमगेल समाज आमगेल्या समुदाय ಒಟ್ಟು वचका तांकां विंगड रितीरी आमी ಒಟ್ಟು कोरून तांकां ಒಟ್ಟು घेवन वचका म्हूण तसले एक दूरदृष्टी एक उदात्त आदर्श दवरून आज आमगे अशे श्रीयुत प्रशांत नारायण शेणे तांकां कार्यक्रमाक मोगान स्वागत करता. नमस्कार प्रशांत. नमस्कार. सो तुमी आजी दुबयंतू आत्तां तुमगेले एक फ्रेंडान म्हाका सांगेल तशी कसं असल्यार फस्ट आमी ताका सांगचें म्हूण तें कशें तितलें तुमकां तुमगेलो वेरी विश्वास तुमगेले फ्रेंड सर्कलाक आनी आमचे गेल समाजाक येवच्याक सुरवें कारण कसं म्हूण दिसता? सुरवें कारण म्हळ्यार एक्चुअली हांव 2003 हांगा येयलो अबुधाबींत. बरती 20 वर्सां वय बरती 20 वर्सां जाल्यात. ताचे फुडें 5 वर्सां हांव सौदी अरेबियांत आशिल्लो. अबुधाबी आयले ಕೂಡಲೇ थोडे फ्रेंड्साल गुर्तू जालो उडपी तकडचे कार्कळचे मंगळूरचे पुरा. ताजे नंतर हांव थोडे सुरवेर दाखून असले सोशल एक्टिविटीजांत हातूंत फुडें चिके एक्टीव जावन काम करता आशिल्लो. सो तें पळोवन मस्त जनांनी हांगा मलगड मनशालो आशिर्वाद मस्त आसा म्हाका. आतां आमगेले अबुधाबी आशिल्ले एस्पेशली हांव नांव काडचें जाल्यार श्री योगेश प्रभू कार्कळ हांणी इंडिया सोशल सेंटराचे प्रेसिडेंट जावनूय आशिल्ले. हांणी मूलतः कारण हांगा अबुधाबी आमचे गेले समाज जावचे तांगेले अंडर हांव काम करताना रियली तांकां म्हगेले स्वभाव एटिट्यूड पळोवन खुशी जावन घेवन ताजे नंतर प्रशांत तूं कसले इनिशिएटीव घेत जाल्यार वॉकिंग क्लब कसले करत जाल्यार म्हळ्यार हेल्थ इज वेल्थ म्हणटा ती केन्नाकय आमी फस्ट हेल्थ आसल्यार मागीर कसलेय करयेत. मस्त जनाक हांगा एस्पेशली ह्या सायडार UAEंत आनी आसताना आतां इंडियांत जाल्यार मस्त कडेन जन चमकून वता ती मस्त हूम येता. हांगा घरा भितरी बसचे ऑफिसांतूय AC कारारूय AC घरांतूय AC. सो एक्सरसाइज ना केल्या वेळा टेन्स एनवायरमेंटार काम करपाक जाता. सो हेल्थ इश्यूज मस्त पळय येता ती. तशें जावन आमी एक भारी चांग आलोचन योगेश अण्णान करताना ताण म्हणलें म्हाका प्रशांत अशें एक वॉकिंग क्लब करुया. वॉकिंग इज व्हेरी गूड फॉर हेल्थ. कशें सूर करुया म्हणून हांव भारी खुशी जाली म्हाका तें आयकून घेवन. आमी सुरवेर इनिशिएटीव त्या टायमार WhatsApp असले सोशल मिडिया पुरा नाशिल्ले. खाली आमी एक गूगल ग्रूप म्हूण केलेले ईमेल ग्रूप. तांतूं दाखोवन मस्त जनाले ईमेल एड्रेसीस पुरा कलेक्ट करून घेवन आमी घालतालीं. फस्टाक तितले एक लायक रेस्पॉन्स नाशिल्ले. 4-5 जन पुरा येतले. आतां आमी एक 25 जन वरेन सकाळीं संडे मॉर्निंग 7 to 8 आमी वॉकिंगां वता ती. ताजे नंतर 15 मिनीट एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आनी करून घेवन तें केल्ले नंतर इतली आमकां एक बेनिफीट मेळ्ळा की तें एक अभ्यास जाला आतां वॉकिंग करपाची म्हणून. एक दिवस वॉक कर न्ही म्हणून जाल्यार अशें पळय एक मनीस कसं की मिस केल्या वरें जाता. सो तें आमी एक इतले आमी सूर केलेले 2006 वॉकिंग क्लब.
एव्हरी वीक म्हळ्यार ऑलमोस्ट आतां मध्यंत एक 2 वर्सां कोवीड आनी आसतना आमी बंद केलेलें. अदरवायज आमगेलें वॉकिंग इतलें त्या नमुने चल्लां म्हळ्यार येद्दोळ वरान आमी 700 वॉकिंग सेशन्सा वयर गेले येद्दोळ वरान. 2006 ताकून शोर जावन एव्हरी विकाचे आतां सक्सेसफुली चलतस वॉकिंग. वय आनीक आमचे म्युझिक क्लब वय त्यावेळी तुमीची सूर वय वय वॉकिंग क्लब सूर केलं तुमीची, वय वय म्युझिक क्लब सूर केलं तुम्ही. वय सो ह्या कोरक म्हणून तुमकां तुमी सांगलें की नांव सांगता बट तुमगेले भितर लागून ते इंट्रस्ट आशिल्ली निमी ती जाता म्हणून कशी ते इंट्रस्ट खंय लागून येता तशी? म्युझिक क्लबा बगी सांगचे जाल्यार हांव सान आसतना म्हगेल्या अम्मा वांगडा बसून भजन करता आशिल्लो अंबलपाडेंत. आमी डेली सांजे वेळा भजन शिकोवचे ना. आमी हांव खंयचेय म्युझिक क्लासा जेवण वच्चे न्ही, अम्मा वांगडा भजन शिकून वची. ताजे नंतर म्हगेले मम्माला न्ही घर दोंडेरंगडी पेरडूरू हरिकंडी जावन दोंडेरंगडी थंय एक श्री राम मंदिर आसा. थंय प्रति शेनवार भजन चलता. आमी रेग्युलर जावन वता आशिल्लीं उडपी दाखोवन सन्न आसतना. आमकां तें भजन आयकून भजन सांगून म्युझिकांत त्या नमुने इंट्रस्ट. ताजे नंतर हांगा आयिल्ले नंतर UAE आमचे समाजाचे टॅलंट्स डे हांव त्या भजने नंतर कॉलेजान जावन स्टेजार चेवणी ताजे नंतर हांगा आयिल्ले नंतर वापस एक उमेद उठयली म्युझिकांत. हांगा टॅलंट स्टे जाताना तांणी म्युझिक कॉम्पिटिशन दवरलें विथ द कॅरोके ट्रॅक. तातूंत हांव पार्टिसिपेट करचें सुरू जालें. म्हाका एक 2-3 वेळा प्रायजय मेळ्ळा UAE आमचे समाजा टॅलंट्स डेंतू. ताजे नंतर अबुधाबींत आमगेले एक डॉक्टर जनार्दन शेणय म्हूण आशिल्लो माम. तो आतां रिटायर्ड जावन बेंगलोरांत सेटल जाला. तो म्युझिकाचें व्हडलें ताका मस्त पॅशन म्युझिक म्हळ्यार भारी पुराण म्हणे इन्स्ट्रुमेंट्सय आसतात तागेले. सो ताणें उमेद घेतलें आमी प्रशांत हांगा एक म्युझिक क्लब करया म्हणून तूं मुखार सी जाता म्हणून. तो आमगेले एक नमुने पेट्रनशी कसले फंड कॉन्ट्रिब्युशन जावं तो मुखार सितालो. आमी म्हाका दिसलें काम केलें जालें तशें जना वोट करूं सुरू केलें. दोनीचे म्युझिक क्लब जावचे अनेक कारण आमगेले भजना मंडळी आनी एक व्हडली श्रेय आमगेले भजना मंडळीचे श्री श्रीनिवास किणीके वता. तागेले निमित्त आमी इतलें बरें भजन सांगचे शिकले ती हाजी आमी कितले जन भजन सांगता म्हळ्यार UAE नारायण सेवा समिती तांगेले एव्हरी इयर अखंड भजन चलता. हे अखंड भजनेंत आमकां 1.5 घंटेचे पाळयेक एक स्लॉट दिता ती. ते 1.5 घंटेन सुद्दां पावना आमकां आतां. त्या नमुने आमी पुरा जन भजन सांगता ती. आमगेले रेग्युलर सेशन म्हयने एक भजन आसा तातूंत 3 घंटे चलता आमगेलें भजन. तशें जावन आतां पुरा जनय भजन म्युझिकांत उमेद आशिल्लेची अबुधाबी आमचे समाजांत. सो तशें जावन डॉक्टर शेणय मामानय म्हणलें. सो आमी सुरू केलें. ताजे नंतर एव्हरी मंथ आमी चलयसिता आशिल्लीं तें म्युझिक क्लब. बट मध्यंत कोवीड आयलें 2 वर्सां आमकां करूं जाय न्ही. आतां वापस आमी सुरू केला. ओके. आतां तुमी CA म्हळ्यार वय चार्टर्ड अकाउंटंट CA प्रशांत शेणय. तुमी हांगा 25 वर्स फुडें उडपीचे अंबलपाडेन भायर सरतना तुमकां हांगा स्कोप आसा म्हूण दिसता आशिल्लो तेन्ना गल्फ कंट्रींत ह्या फिल्डाक? गल्फ कंट्रीत हांव ग्रॅज्युएशन जावन CA जॉयन जाताना म्हगेलें इंटेंशन हे कडेन येवचें नाशिल्लें. हांव CA जॉयन जावन CA केले नंतर ताजे नंतर जॉब न्ही सोदिताना तेन्ना मस्त म्हगेले फ्रेंड्स पुरो हांगा आशिल्ले ती. तांणी म्हणलें हांगा येयल्यार बारला एक स्कोप आसा म्हण. त्या टायमार जॉब मार्केट फ्लरिशींग आशिल्लें हांगा. तितलें कांय कश्ट नाशिल्लें. आतां चिके कश्ट आसा आयल्यार जॉब मेळचें. आनी दोनीचें त्या टायमार इंडियान तितलें कांय CS तांगेलें रिक्वायरमेंट नाशिल्लें. आनी पासींग पर्संटेजय मस्त उणें आशिल्लें. आनी तितलें आज बेंगलोर तेका गेल्यार जस्ट बिगिनर्स आसा तांकां CA तांकां आज 1 लाख रुपया वयर संबळ मेळटा. म्हगेलो CA जाल्लो टायम केन्ना 1994 त्या टायमार आमकां पुरा सॅलरी लेवलय मस्त उणें आशिल्लें. तेन्ना हे कडेन बारी एक लायक संबळ मेळटा, लायक जॉब मेळटा, लायक फॅसिलिटीज दिता ती. सो तशी म्हणून आमी हे कडेन आयलीं. ती देवाल दयारी चंदायर चल्ला. प्रति वर्स ग्रोथ मेळ्ळा. आनी लास्ट सुरवे 5 वर्सां हांव सौदी अरेबिया आशिल्लो. ताजे नंतर 2003 हांगा आयिल्ले नंतर गव्हर्मेंट कंपनींतूय काम केलां, प्रायवेट कंपनींतूय काम केलां. डेफिनेटली ह्या कंट्रीन चार्टर्ड अकाउंटंट्स जावं इंडिया देखून कोण कसलें क्वॉलिफिकेशन घेवन आयिल्ले तांकां बारी लायक सपोर्ट दिला कंट्रीन. डेफिनेटली आयज दिवसा काही कोणी जो तैल गुणांक येता म्हणून रेडी जाला CA तुमगेले एडवायस कसो? थंय देखून हांगा येता ती म्हळ्यार एक्चुअली
आम्ही CA करचे टायमार GST आनी कसले नाशिल्ले इंडिया भितर. आज GST आनी आशिल्ले निमित्त इंडियान तूं भारी लायक संबळ मेळटा चार्टर्ड अकाउंटंट्सा तांकां हांगा मातशी चड ग्रोथ. हांगा चार्टर्ड अकाउंटंट्सान आयल्यारय हांगा कमर्शियल लॉ ना, टॅक्सेशन ना, मस्त नमुन्याचे हे ना. इंडियान तूं तसो पुरो मस्त स्कोप आसा. सो अगत्य ना म्हणजे वय तसं हांगा आयल्यार ताजी पुरो अगत्य ना. जॉब इज व्हेरी सिंपल हांगा. इंडियान तो चिके जॉब चिके टफ आसा बट इट्स चॅलेंजिंग. इंडियान तो जॉब केलो म्हणून जाल्यार आनी दोनीचे चार्टर्ड अकाउंटंट्स आसा न्ही इंडियान तो प्रॅक्टीस करूं येता आनी तांगेले टायम कोणाले अंडर जॉब करता म्हणना सकाळ दाखोवन रात्री वरेन तांगेले अंडर मेनी CS काम करता ती. सो तें एक फ्लेक्सिबिलिटी मेळटा. हांगा डेफिनेटली ह्या कंट्री भारी लायक कंट्री पुरा जनांक लायक अवकाश दिता. बट एट द सेम टायम देर इज ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटंट्स इन इंडिया एज वेल. वय ते लायक आसा ते लायक आसा. सो मन केल्यार इंडियान तो लायक ग्रोथ करूं येता. हे कडेन आयल्यारय कसं म्हणजे लायक एक ऑफर मेळ्ळा येवका मस्त ज्यांनी येवन विजीट विजारी पुरो येता ती मस्त कश्ट भोगता ती आनी 3-3 म्हयने राबून मागीर वापस इतलो सुमार इतलो दुड्ड खर्चून घेवन पुरो वापस वता ती. काही इंडियान ती बार लायक चान्स आसा. हांगा लायक कंपनी थ्रूची लायक ऑफर मेळटा म्हणून जाल्यार कोणाकय वय ऑनलायन इंटरव्यू की घेवन ना जाल्यार हांगा आपण तांकां इंटरव्यू घेवन कुठले जॉब दिता म्हणून जाल्यार खंडीत ह्या कंट्रीची लायक चान्स आसा. तुम्ही स्टार्ट करताना आशिल्ल्या कामाची एक प्रॉस्पेरिटी आत्ता नवे जावन हांगा येवका म्हणना थंय केला. वय हांव तितलें म्हणजे हांगा येवका म्हणना थंय इंडियान तो मस्त चान्स आसा चार्टर्ड अकाउंटंट्स तांकां. वय सो 25 वर्ष नंतर प्रशांत नापास मंगळूर रावचा म्हण दिसता की नापास उडपा वचून तैराब्या म्हण दिसता की डेफिनेटली ह्या कंट्रीन तूं आमी मस्त एन्जॉय केला. गव्हर्मेंटान जावं हांगा जॉब ऑपॉर्च्युनिटी भारी चंद कंट्री. बट कितले म्हळ्यार आमकां मालगाड्यार उडगास येवच्यो तें बरें जाता केला वेळा. कितले म्हळ्यार केन्नाय आमी रजेर वचचें जायना न्हू. अम्मा आसता, भाव, भयणी हांगेले पुरो तेन्ना उडगास येता. प्रियोरिटीज लायफान तो चेंज जाता आसता. एक यंग एज आसता ना दुड्डू मुख्य हांव एक कसं न्ही सातसून दाखोवका तें पुरो आसता. तें पुरो एक वेळा एचीव जाल्ले नंतर आनी कसं न्ही मुखार एक एज जाल्ले नंतर हांव आतां 50+ ताजे नंतर ओके आतां वचून अम्माला रावया गांवांत तूं भजना मंडळी हांगा तांगेल पुरा आज थंय सप्तू आज हांगा हॉर्डीक हांगा मुंजी आज थंय तेरू म्हणटाना हांगा वयसून घेवन वय टेम्प्ट जाता वचून डेफिनेटली गांवां वचच्या म्हणून दिसता. सो अखेर जावन कार्यक्रम पळयतल्यांक तुम्ही हॅज ए प्रोफेशनल CA जावन आनी हॅज ए कल्चरल लवर ना ऑर्गनायझर जावन कसं म्हणटात. ॲज अ प्रोफेशनल CA हांव कसं म्हणचें म्हळ्यार चार्टर्ड अकाउंटंट मेगेल फिल्डान तूं रियली हांव मेगेल चेडवांक आतां मेगेल आनम्मानी म्हाका तूं CA करी म्हणून केन्नाय म्हणलेलें ना. हांव मेगेलेची हांव म्हाका CA करता म्हणून आश जाली हांव केलेलें. तशेंच हांव व्हरलेल्यांक जाल्यार हावस बापूस तांकां कसं म्हणचें म्हण जाल्यार कोणाय तांगेल चेडवांक तूं CAची करता तूं मेडिकल करता तूं इंजिनियरींग करता म्हणून कोणाकय कसले फोर्स करूं नजे. तांगेल चॉयस तांकां दिवका. CA केल्यारय भारी लायक ऑपॉर्च्युनिटी आसा. हांगा जावं आज काल इंडिया जाल्यार त्या नमुने ग्रोथ जाता आसा. हांगा जाल्यार लायक ऑपॉर्च्युनिटी आसा. तशेंच विंगड प्रोफेशनां जाल्यार हांगा आतां मेगेल फ्रेंड्स कितले डॉक्टर अनंत पै मामू डॉक्टर गिरीश केणी आनी पुरो डॉक्टर्स हांगा भारी लायक पोजिशनार आसा ती. डेफिनेटली हांगाय भारी लायक चान्स आसा. चार्टर्ड अकाउंटंट जावं विंगड खंयचें प्रोफेशन जावं ह्या कंट्रीन जावं इंडियान जावं जाल्यार भारी लायक चान्स आसा. वय वय येस. ॲज ऑर्गनायझर जावन तुमी कसं म्हणी ॲज ए ऑर्गनायझर डेफिनेटली आमी हांव केन्नाय लेखचें हांव एक कन्नडानी एक सेंटेन्स उलयत जाल्यार आमी केन्नाय नानु नन्न हेंडती मಕ್ಕಳು म्हणून बसनाजी केन्नाय समाजाक आमगेल निमित्त कसं साध्य आसा करच्याक तें केन्नाय आलोचन करता. खंयचेय एक्टिविटीजा कोणाय एकल्यान आतां पळय लक्ष दिवं म्हणटा ती कोणाय मनशान जे फाल्यां पळय हांव कसले मुखार सोच मरे कोण तांणी मुखार येना हांणी मुखार येना. आतां आमी लक्ष दिवं म्हणटा सुरवे एक दिवो लावच्यो मागीर 100 इतले दिवो लायता वता. तशींच एककार दाखोवन सुरू जेवच्यो मागीर अनेकल्यान सुरू करता. तशींच एकल्यान मुखार सरल्यार आपण इतले काही जन मागशी येता ती
हे डेफिनेटली समाजाक बेनिफीट आगस्कर असल पुरा, वेदर इट इज वॉकिंग क्लब जावं आमगेलें नाजाल्यार ही भजना मंडळी जावं नाजाल्यार विंगड म्युझिक क्लब जावं हाजी निमित्त समाजाक नाना तरांचे बेनिफीट आसा. सो जनाने हाजी सदुपयोग घेवका. तुका मनुष्य केन्नाय सोशल एनिमल घरल्यागी नुतं बसच्या जायना, कसले पूण एक ॲक्टिविटी करता आसता ताजी निमित्त पुराय जाणांक बेनिफीट आसा. तशी आयची यंगस्टर्स आसात न्ही, हांव आमगेले भजना मंडळीन तो श्रीनिवास केणीले उलयताना केन्नाय म्हणचें आमी सादारण 20 वर्स पयलीं सुरू केलेले हे भजना मंडळी. हांव मस्त यंगस्टर्स मुखार येवचे पळयना, आमी आसात आत्ताय. तेद न्हू सुरू जाताना कोण आशिल्ले पळय, आत्ताय 80% वयर आमी आसा ती. आनी आमी एक थोडे समय जाले कडल्यान रिटायर्ड जावन गांवां वता ती. ते यंगस्टर्स आतां न्ही मुखारसून येवन हे मुखारसून व्हरका हे चांग ॲक्टिविटीज भजन जावं वॉकिंग क्लब जावं म्युझिक ग्रूप जावं यंगस्टर्सांनी लायक इंट्रस्ट घेवन मुखार सरल्यार खंडीत हाजी निमित्त समाज बेनिफीट आसा म्हणून हांव सांगचें. एक लायक संदेश दिवन हे कार्यक्रम आमी एकेर करता आसची इन तशे यूथ तन्नी चल्ले जावो चले चेडलो जावो तन्नी यूथ जावन आस म्हणजे जाल्यार तन्नी असले भजन असले धार्मीक कार्यक्रमांतूय ಒಟ್ಟು जावन कसर आतांगेले प्रशांत शेणे मामासन तांगेले सहृदयी स्नेहित तांणी 25 वर्स फूड घालून दवरलेले एक प्लॅटफॉर्म तांणी तो अपास मुखारसून व्हरका. ते कसले म्हळ्यार भजन केलें तितल्या आमगेले देव स्वामी आमी अंतू कितले इनवॉल्व जाता तितले आमकां भितर आमकां शक्ती वाडता येता. ते आमगेले प्रोफेशनल लायफाकय हेल्प जाता. ते हेल्प जाल्यार प्रूफ हांगास आमगेलो आसाची आनी मात न्ही आमगेले सुमार जन आमगेलो आशिल्ले आनी एक इनिशिएटीव घेतिल्लो तसले मस्त क्लब हाजी मस्तनाक उपयोग जाल्लो आसा. त्या पुरा जावका जाल्यार तुमी एक तुमगेले हांव म्हगेले कुटुंब म्हूण इतले मात्र न्हयशी भायर येवन समाजा खातीर ना समाजाक हांव दिल्ले निमित्त म्हाका समाजान मेळटा तसले पुरा एक विचार घेवन मुखार सरल्यार UAE खंयचेय देशांत गेल्यार तुमकां यशस्वी आसा म्हणून आजी प्रशांत शेणे मामान सांगलेले प्रति उत्तर साक्षी जाता म्हूण सांगताची तांगेर इतले काळ त्यांनी कोरोना येयला तसले आनी मुखार कोरका म्हूण लेखील तसले प्रति कार्यांतू तांकां तांगेले कुटुंबाक आनी तांगेलो काम करतले पुरजनाक एक शक्ती मेळ्ळो. स्वाम्यालो आशिर्वाद देवालो अनुग्रह आमकां तांगेलो नित्य निरंतर आसा म्हूण सांगताची. देव बरें करो प्रशांत. नमस्कार. थँक्यू व्हेरी मच. हे आयच्या स्टार्स ऑफ GSB तूं एक स्टार आमगे उलयलेलो आसा. मुखार अनेक स्टार आवडटो अनेक नक्षत्र आवडटो अपास हांव तुमी आपास मेळ्ळ्या सगळ्यांक देव बरें करो.